तुझ्या येता सौम्य निर्मोल बलिदान पेटयता पातकांची सौम्य निरतना मोडा मोडा तुका लपता सुपून गेलो शेल्यो आमी सावळासा तुझ्या आदाराचेर सौम्या पातयेवन आसा भक्तेन तुजे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस पोरा देवा तुजो आदार मागता सत्याकार साण मंदिरांत तुज्या येता सौम्या निर्मोल बलिदान पेटयता पातकांची सौम्या निरतना मोडा मोडा तुका लपता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. मोगाच्यानो या पवित्र दिसा आम्ही सर फिरगस कुटुंबाचे सांदे सुमयेच्या येवकारिस्ताक जेवणाच्या मेजा बोवारी संगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती देवाच्या कुशप्रमाणे जियोवची व्यक्ती बागी म्हणलो संदेश दिता. समर्पित क्रिस्तांव जिणी जियेल्यार आमी बागी असली जिणी जियोवंक गरज आसली कृपा या मिसा वेळार मागया. क्रिस्तांव मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मनशा सैंबस अस्कत आनी मनशा जिणी क्षणिक जिणी जावन आसा. ह्या संवसारार जियेतना सबारपट ह्या संवसाराच्या वटण्याक संपडनो संवसाराक आमी वेंगून संवसाराचो सर्व आमचें आसा म्हणलें चिंतापामा हर एकल्यान तें येवचें वाज बी जावन आसा. आज जिसो आमकां प्रत्येक जावन दैवीक संपूर्णता जोडी जाल्यार देवाच्या कुशे प्रकार जियेचें म्हणलें चिंताप आमच्या मतीन घालता आसतना जर आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या कुशे प्रकार जियोवंक फाटीं सरल्या तर त्यास देवातान बॉक्साने मागया आनी आमी सांत पावो ते बरी वांटो घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत म्हगे वचनान सामकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंत करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Ani शांतिकाच्या इष्टा संसारी सर्व स्पोरा देवा सखीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सौम्याची सुख्रिस्ता
बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकुत कर तू बापाच्या तुझ्या पोचला आमचे माकडे मारून घे इत्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्वेस्वर आमच्या देवा प्रामाणिक आणि सद्या काळसाने तू रावताय म्हणून तू आमकां भास दिलाय तुका पावत असले बिडार आमी समचाक तुझ्या कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दी हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव जे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियत आणि राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तेचेर पातयेता जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परांतावन पयस करता तो मनीस शिराप पडलो जावं तसलो मनीस आराण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो भोगिना कित्याक अरण्यांत सुक्या कार्ड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खरे भुंयचे तोची येता जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपली फळां पावयतेल्या रुखा सारको गरमी येताना ताका भिरांत ना ताची पानां सदांच पासवी सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्या बगार तो केदींच रावना दुसऱ्या स वस्तुप्रास मनशाचे काळीज कपाटी ते बरें करूंक जायना ताचो टाव घेवंक कोण शकता हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी कर्णेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या कालसाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणांची तपासणी करता. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मनीस भागी जो कोण कोट्यांची भूत घेवन सला नासता नश्टांचे वाटेर रावून आसता अधर्म्या संगी बसना आसता सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत दीस रात नियळता तो कोरोस भागी सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मनीस भागी हो वाळत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी हसलो रूख निश्चित काळार फळ दिता हाची पानां केदीस बावनान हाणे हाती घेतले सकट सुफळ जाता
सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मनीस बाकी पूण कोट्यांची संगत अशी नाय ते वाऱ्यार उबून वेता तसली फोल मुणयेक नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता पूण कोटे आपल्या स्वाटांनी नासाक वेता सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मनीस बाकी सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मनीस बाकी दुसरें वसाप क्रिस्ताक जर मेल्ल्यांतलो उठोवंक ना तर आमचो बाबर्थ व्यर्थ बाबा भयणीनो सांगा म्हाका क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्याचें जिवंतपण ना म्हूण तुमचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणचें कशें कित्याक जर मेल्लीं जिवंत जायनात तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो बाबर्थच व्यर्थ तुमी आनीकी तुमच्या पातकांतच आसात तितलेंच न्हय क्रिस्त थंय मरोन गेल्लीं सगळीं नाश जाल्ल्यांत म्हूण जालें ही जिणी मात्र लेगून क्रिस्त थंय आमी भरवोसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सगळं प्रास चड निर्भागीपणाची पूण आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावुल्ल्यांक मेल्ल्यांतलीं उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला देवाचें उतार हें देवाचें वडोवकार उबी रावया आनी मिस्स सोदकार आमी गायन करया Alleluia, 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 Alleluia. तुम्ही संतोष पावा उल्हासान उडी मारा म्हणटा सोमी कित्याक सरकाराच्या यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां राखण आसा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुका परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया उपरांत जेजू तांच्या संगतात दोंगर देंवून येवन एका मैदान सुवातेर रावलो थंय शिसांचो एक व्हड समो तांचे बोवारी आसलो उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो तुमी दुर्बळीं कितलीं बागी देवाचें राज तुमचें तुमी आतां बुकेल्लीं कितलीं बागी तुमी दादोशी जातेल्यात तुमी आतां रडतलीं कितलीं बागी तुमी हांसचेल्यात मनशापुताचेर शीत जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेशीत जाल्यार तुमचेर बहिश्कार घालून वा तुमकां खेंडून तुमचें नांवूच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितले बागी त्या वेळार तुमी संतोष पावा वय उल्हासान उडी मारा कित्याक सर्गरासान त्या इश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांकेस परिसलयले पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक कित्याक तुमी आतां सुद्दां दोशी जाल्यात हाय तुमकां जेवंक खावन तृप्ती आसल्ल्यांक तुमी बुकेतेल्यात हाय तुमकां आतां आसतेल्यांक तुमी दुखेसान रुदान करतेल्यात हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतेल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फटकऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुकारलें
देवाची उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तुती बो मोगाळ भावन आनी भयणीनो ग्रेस्तकाय आनी दुबळीकाय मनशा जिविताचे दोन रुपां जावन आसात ग्रेस्तकायेंत पयशे शिकाप अधिकार दरबार वडपण दिसता तर दुबळीकायेंत बूक खालतेपण तत्वार अत्राप्ती दिसता संवसारी दृश्टीन ही दोनी आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यार कोणीय जावन दी तो मनीस दुबळो जावन दी या जानवळाचो जावन दी या बाड्डा जावन दी तो ग्रेस्तकाय सविंसता कित्याक म्हळ्यार तातूंत मनशाच्या जिणेची संवसारी दादोसकाय ताका मेळटा ती क्षणीक म्हणो जबार मालगाड्यांनी ह्या जाणाऱ्यांनी आमकां सांगल्यार ग्रेस्तकाय थोड्याच दिसांचे म्हणून कोणीय आमकां सांगल्यार आमकां समजूंक तें कश्टाचें जाता ग्रेस्तकाय खालसा मना आनी कूड आमचे हर एकल्यांची कूड उल्हासीत करता पूण उडास्तोऱ्या सासणीक जिविता कुशेन पळोवन अनुभव करूंक प्रयत्न केल्यार ग्रेस्तकाय कितें म्हूण आमकां कळटा एक पोकळपण म्हूण कळटा आनी दुबळी ती तृप्ती ती दादोसकाय करी म्हूण आमकां भोगता उडास्तोऱ्या सासणीक जिविताच्या कुशीन आमी समजून ह्या अनुभव करून पळयल्यार ग्रेस्तकाय एक पोकळपण म्हूण दिसता आनी दुबळीकाय आमकां तृप्ती आनी दादोसकाय म्हूण भोगता मोगाचे न्हू मनीस केन्नाय दूख बेजाराय आसा जाल्ल्यान मनशा जिवितांत ह्या मनशान दुबळीकाय वेंगचें आनी सायकी कश्टांचें दुबळीकाय तो पयसो सुद्दां व्हरता त्या खातीर दुबळीकाय म्हळ्यार खऱ्या अर्थान आमी कितें समजोवचें आसल्ल्यांत दादोशी जावचें कश्टां आनी गोळचें नितीन आपणावचें हेरांक कुमक करून तांच्या गरजांनी पावचें आनी जर ह्या ग्रेस्तकाय आनी दुबळीकाय मदें सस्नीक दादोसकाय दिवच्यो संगती गरजेच्यो म्हणलें वळखल्यार तो स्विकार करूंक आमकां कश्ट मारतात मोगाचे न्हू हाचे सुवार्थेन आमकां शिकयले प्रमाणे तशेंच आमकां शुभ वार्तेंतल्यान मेळ्ळ्या जानवाय प्रमाणे ह्या दैवीक चिंतपा प्रमाणे जेजुआच्या शुभ वार्तेन म्हणटा दुबळी बुकेल्लीं रडतलीं मनशा पुताची सीज जाल्लीं बागी तांकां बहिश्कार पडटलो तांकां खेडून उलयतले तिरस्कार करतले पूण ते सर्व बागी कित्याक सकड ते देवा खातीर सोसूंक तांकां मेळटा आनी देवूच तांकां इनाम दिता जो कोण देवा खातीर कश्ट जाता देवा खातीर दुखां गळयता देवा खातीर ताका बहिश्कार मेळटा देव खंडीत जावन तो संतोश पावता कित्याक देवूच ताका सर्व इनाम जावन दिता मोगाळ भावनां म्हणिनो आमी देवा खातीर कश्टोवचे खंडीत जावन संवसारी दृश्टीन पिशें पळोवन वय म्हूण दिसल्यार दैवीक दृश्टीन तें जानवायचें जावन आसा त्याच खातीर सान पावलोच्या उतरा प्रमाणे तो कितें आमकां म्हणटा कुरीस संवसाराक पिशेंपण तरी क्रिस्ताच्या दृश्टीन तो साल्वासांवाची वाट देखून जो कोण कुरीस स्विकार करता तांकां सर्गींची जानवाय आपणावंक एक अवकाश मेळटा जो कोण कुरीस स्विकार करता कश्ट स्विकार करता दुबळीकाय स्विकार करता तांकां खंडीत जावन सर्गींची जानवाय आपणावंक एक अवकाश मेळटा हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार जेरेम्या प्रवादीच्या उतरां प्रमाणे जो कोण मनशाच्या सक्तीचेर भरवोसो दवरता मनशा तावन सर जाता म्हज्या तावन सर जाता म्हणून चिंता तो शिराप पडलो जाता म्हणून जेरेम्या प्रवादी म्हणटा आनी ताका खाळोक मुखार मेळटा आनी खाळोकांत मेट गेल्लो व्यक्ती खंडीत जावन आमी सर्व जाण दांटोवन पडटा ताचें काळीज सर्वेस्परातावन पयस वता कित्या खातीर हें सर म्हणटा जेरेम्या प्रवादीन सर म्हणटा कित्याक म्हळ्यार इस्रायलाक येवच्या कश्टां विशीं तो उलयता दुस्मनांतल्यान बचाव केल्ल्या देवा प्रास इस्रायल लोक कितें करता बोंब्या पुजा आनी अन्य देवाच्या मुर्तींक चड म्हत्व दिता तांची पुजा करता आनी ह्या वेळार जेरेम्या प्रवादी तांचे विरोध पोंदूची उतरां उलयता आनी राय ह्या दुसऱ्या असो राय इस्रायल परचेक दाड घालतना एका देवाचेर पातयेवच्या प्रास सदारी रायाच्या बळान झुजोवंक ताणें मौन केल्ल्याक तांचे वयर कश्ट येतले म्हणून जेरेम्या प्रवादी प्रवाद करता आनी जेरेम्या प्रवादी म्हणटा आमकां कितलोय आमी देवातान पयस गेल्यार कितले आमी देवातान खोटेंपण आदारल्यार जर आमी देवाचेर बावर्थ दवरता तर देवाक आमी पात येता तर ताका उलो मारता तर तो आमच्या कश्टांत पावता म्हणून जेरेम्याच्या पयल्या वाचपांत आमकां म्हणटा मोगाळ भावनांनी भयणीनो
आमच्या मनशा जिवितांत मनीस केन्नाय काळजांत कापाटपण आशेता आनी केदोळा तो मनशाच्या काळजांत तो कापाटपण आशेता तेदोळा ताची चिंतनां ताची उतरां ताच्यो कोरण्यो कापाटी जावन पावतात आनी पूण सरस्पर कापाटी काळजाची तपासणी करता आनी तांकां ताची माजुरी दिता. त्या खातीरच जेरेमिया प्रवादी म्हणटा प्रत्येक जावन वायट केल्ल्यांक देव शिक्षा लायतलो म्हूण आयच्या पयल्या वाचपान तो म्हणटा. मगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या संवसारार जियेतना आमी खंडीत जावनी संवसारी सबार संगती आमी दोळ्या मुखार अणभव केल्यात आनी सबार ग्रेस्त आनी दुबळ्या मनशाचें जिवीत कशें आसा म्हूण दर मापान आमी आमच्या दोळ्यांनी अणभव केला. काल आसले ग्रेस्त आज दुबळे जाल्यात, काल अधिकार आसले आज गुलाम जाल्यात, काल अहंकार उलयताले आज खालते जाल्यात, काल खेळटले आज लजेक पडल्यात, काल टिका करतले आज गती पाश्ट जाल्यात, काल केल्ले आज भुकेल्यात, काल आसतले आज रडल्यात, काल शिफारस घेतले आज लिपण रावल्यात. हे सर्व आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळयतना आमच्या जिवितान अणभव करतना खंयचें बरें खंयचें खोटें, ग्रेस्त काय बरें गे दुबळी काय बरें गे म्हणलें आमी विंचून करूंक आमकां कित्याक कश्ट मारता. मोगाचें न्हू, सान पावलोच्या उतरां प्रमाणे तो आमकां म्हणटा आमच्या जिवितांत कितले कश्ट आयल्या रे, कितली ग्रेस्तपण आमी आपणायल्या रे, कितले दुबळीकायेन आमी जियेल्या रे, आमच्या जिवितांत संतोशाची मेटां आमी काडल्या रे, कश्टांत आमी आमचें जिवीत जरयल्या रे. खंडीत जावन आमकां बाचाव करतलो आसा तो एकलोच तो जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी तोच आमचे खातीर मेला आनी तोच आमचे खातीर जिवंत जाला आनी ताचेर जो कोण पातेलीन दवरता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा म्हूण तो बरवसो आमकां दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एक वेळा आमकां रसूल आमकां बसलो आमचे खातीर कश्ट मरण सोंसलो जेजू क्रिस्त जिवंत जायनातलो तर कितें जावं पावता. प्रत्येक जावन आमचो बोवार्थ व्यर्थ जातो. देखून संवसारी दृश्टीन जेजू कुर्सार मेलो तरी उडास आमी दवरया. दैवीक सक्तेन ताणें सस्नीक जिवीत ताका मात आमी हर एकल्यांक जोडला. तर आमी उडास दवरचें, आमी क्रिस्तांव म्हूण वळखुचें आनी ताचो पाटलाव करचो भोव गरजेचें जावन आसा. आनी ह्या जिणेंत आमी प्रत्येक जावन आमच्या सद्या जिणेंत आमी बरवसो दवरचो मात न्ही. आमी जर ह्याच जिणेंत आमी बरवसो दवरन ग्रेस्तपण आपणावन जर आमी पातकांत लोळटावन तर खंडीत जावनी ह्या ग्रेस्तकायक लाभ जातावन तर उडास दवरया. आमची जिणी खंडीत जावनी मुखार व्हरना. त्या खातीर हें ग्रेस्तकाय हें खोटेंपण हे संवसारी वस्तूंक लाभ दोवचें देवातान पयसचें आमी सोडन सस्नीक जिणेचेर बरवसो दवरन पातकाक मरोन क्रिस्तांक आपणावचें आमकां चड उपकाराचें पावता. पातकाक मरोन क्रिस्ताक आपणावचें आमकां चड उपकाराचें पावता. मोगाळ भावन म्हणजे हाका दाखलो जावन आसा शुभ वार्तेंत ग्रेस्त लाजरस ग्रेस्त मनीस आनी लाजराची काणी. लाजर दुबळीकायेन जियेल्लो, भुकेन कश्टालो पूण ताका ताणें सर्ग जोडलो. ग्रेस्त मनीस संवसारी कुशलकायेन जियेलो, संवसारी सर दौलत ह्या संवसारी सर अहंकार ताजे थंय आसलो, संवसारांत तोच एक राय जाल्ले बरी जियेलो जाल्यार कितें जाता. ताका खंडीत जावनी सर्ग मेळना बकार यमकोंडांत पडटा. आनी कितें जाता, यमकोंड ससनाक लासता, सर्ग ससनाक सूख दिता. यमकोंड ससनाक लासता, सर्ग ससनाक सूख दिता. त्या खातीर मोगाचें न्हू, आमी ग्रेस्त काय ह्या दुबळीकाय आमच्या जिणेंत थुकून पळोवया. खंयचे सकत आमकां चड बरेंपण दिता. ग्रेस्त काय आमी सबार पुर्वजांनी सांगले बरी तात्कालीक सूख मेळटा. दुबळीकायेन कश्टान आमी जियेल्यार आमी गाम पिळण केल्यार गाम पिळण कश्ट काडून आमी जियेल्यार कितलें बरेंपण आमकां मेळटा. एक तरेची संतृप्ती आमच्या जिवितांत भोगता. त्या खातीर आमी ग्रेस्तकायेन जियेल्यार आनी दुबळीकायेन जियेल्यार कसली तापात आमच्या जिवितांत आसा. मोगाचें न्हू, कितले आमी दुबळीकायेन जियेल्यार दैवीक सक्तीचेर पातयेल्यार आमकां बाचावें मेळत. त्या खातीर सतान नितीन पेल्याक उपकारा पडोवचें जिवन आमी आमच्या जिवितांत आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी आमी जिवन मुखार सरया. जावं बरो सामाजीक कार्यांनी मेतेर जावया. दुबळ्यां खातीर ह्या धाकट्यांक दुबळ्या धाकट्यां खातीर आमी वावुरया. हें बरें काम सबारपणीं थोड्यांक जावचें ना. सबारपणीं थोडे शुभ वार्तेन सांगले बरी आमी बरें काम करतना दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करतना आमकां खेळटले आमच्या विशयान नाका जाल्लें उलयतले जाल्यार देवाच्या लोकां खातीर आमी सर्व सेवा करया. हाका द्रश्टान दिवचें जाल्यार उत्तर भारतांत दलितां खातीर सबार मिशनरी वावर करतात. निजायकी कश्टांचें जिवीत जाल्यार तांकां तृप्ती आसा आनी ते आजुनी आमार आमच्या जिवितांत आसात. आजुनी तांचे आमी नांवां उल्लेख करता कित्याक थंय कश्टाल्ले व्यक्ती आज आमकां ते उडासाक येतात. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी जोडची जोड कश्टांनी केल्ल्या कामाची जावं दी. आमी दिसपट्टें कितें जोडटा तें आमी कश्टांनी केल्ल्या कामाची जावं दी. हे आमचे
शिकाप कश्टांनी शिकोवन आमी चड अंक आपणावचें जावं दिया पळोवन बरो नक्कल करना आमी आपणावचें बगर आमीच कश्ट काडून आमी चड अंक आपणावचें जावं दी आमची दादोसकाय आमच्या कश्टांचें कामां केल्ल्या मुखांतर आमकां येवन दी इतलें मत न्ही आमची भुरगीं प्रत्येक जावन ह्या वास्तवीक जिवितांत जिवन दी जावं आमची वडिलां आमी तशें जियेल्या अशें जियेल्या म्हणून आमच्या भुरग्यांक तेंच करून गेल्यार ह्या संवसारात जियोंक जायना बगर ह्या संवसाराचे कश्ट निरासपण ग्रेस्तकाय हे सर्वाचे फाटल्यान आसा ते नियम समजून जर आमी आमच्या भुरग्यांक बरें शिकाप दिला तर बरें लिसांव दिता तर ह्या वास्तवीक जिवितांत तांकां जियोंक सोडटा तर खंडीत जावनी तांचें जिवन दुसरें जातलें दुबळेकाय कितें म्हणलें तें समजतलें ग्रेस्तकाय वरून तांकां मेळचे कश्ट कितें म्हणून समजतलें तर मगाचे न्हू आमच्या जिणेंत क्रिस्ताची तत्वां आपणावया दुबळ्या धाकट्यांक पेल्यांक तांच्या कश्टांत तांच्या सेवेंत आमी पावया दैवीक सक्तीचेर पातयेनी दवरया संवसारी संगतीक लाभदोनच्या की देवाच्या सर्गीच्या संगतीक लाभून ताचे वयर जैत जोडया आनी सदांच आमच्या जिवितांत देवान आशिर्वादीत केल्ली जिणी आपणावन त्या जिणे प्रकार जियोंक आमी मुखार सरया रावया सतमंता देवाक आणि जेसू ख्रिस्ता तुझे क्लासता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यार गुरबे समोलो आमकां मर्येतान जल्मलो पोंस लेखातून कसले ताका कुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्या मदें देवलो दुसरे सामेर्ल्यांतलो परतून जेवण जालो सरकार सोडलो सर पदवेदार देवाच्या उज्या कुशीन बसला थंय आनी मेल्ल्यान जप्ती करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बक्षाने कुडीचें जेवण मोगाचे न्हू देवा आमच्या सर्गींचे बापा तो आमचो रचणार तो आमचो पोस करता सांबाळता तो आमचो मोग करता आज प्रत्येक जावन ताची धाकटुलीं भुरगीं जाल्ले आमी आमची सर्व गरजो विनवून ताच्या मुखार दवरया सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा तूं सदांच आमचो मोग करताय आमच्या श्रेश्ठ गोवळ्या पापसेबाक समेस्त गोवळी बापांक ह्या जाकांक धर्मीक भाव भयणींक मिसाव गांवांनी वावर करतल्या समेस्त मिशनरींक तुज्या विश्नार आशिर्वादांनी भर आनी तांच्या मिसावांत जैत लाभय प्रामाणीक सेवा भेटोवंक तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी आनी उमेद दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमी समेस्त रैत आनी शेतकाऱ्या पासत मागता तांच्या कश्ट वावराक भरपूर पडलो भंय वेळा वेळा तांकां उदकाचो आसरो दी तांच्या बेळ्याक पावते मोल मेळशें कर अशें तांचें जिवन समाधानाचें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमी देशाची आडालते चलोवच्या राजकीय फुडाऱ्या पासत मागता तांच्या अधिकारा आवदेन दुबळ्या आनी गरजेवंतांच्या गरजांक पावोवंक निस्वार्थ मनान सेवा दिवंक तांकां बरें मोन दी आनी उमेद दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भुरग्यांच्या आनी युवजनांच्या फुडाराचेर तुजें बेसांव घाल तांणी काडचें भविश्याचें मेट तुज्या आशिर्वादांनी भर भलायकी सूख समाधान गुणाशेगुणांनी भरलेली जिणी मोग मैपास आनी देवबिरान तांकां लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या सर संद्यां खातीर तशेंच गांवांतल्या तशेंच परगांवांत जियोनच्या सर आमच्या भावंडां बसवत मागता आम्हा सर्वांक बऱ्या भलायकेचें देणें दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या वेदी भोवारी जमा जाल्ल्या आमी पवित्र देवणांत भाग घेवंक आनी व्हडा भक्तीपणान क्रिस्त प्रसाद सेवंक काळजा मनान सोम्यासंगी एक जावन प्रामाणीक शेगुणां बरीत क्रिस्तांवांची जियेवंक आमकां पावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक तुलो वेळ मौन रावून आमची कसकी गरज देव आमच्या बापा मुखार दवरया मागीर आमी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या हर एका सोंद्या खातीर भुरग्यां बाळां खातीर प्रायस्त आमच्या भाव भयणी खातीर कुटुंबाच्या येजमाने खातीर क्रिस्तकाय आनी दुबळेकाय मदें तत्वार पळोवन आमकां सदांच सस्नीक जिवीत आपणावचें तसलें तें क्रिस्तकाय तसली ती दुबळेकाय आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आमकां बरें मोन लाभोवंक आमी मागया क्रिस्तकाया फाटल्यान धाविनाशें बागार सस्नीक जिवितां दितात ती
जिवीत आपणावंक मेळटा ती मावल्यां फाटल्यान धांवोंक बऱ्यापणान जियोंक सतानितीन जियोंक आमच्या काळजांत जेजून वतल्ल्या मोगान काकुळतीन भावार्थान भरवशान बक्षांनी एकवटान जियोंचें बरें मन आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. सर्गींचे आमच्या भोव मोगाळ बापा, आमी तुजे उजीर उसारली सर आमची मागणी तूं दयेन ओपून घे. जर तुजी खुशी जाली तर तुजे आमच्या जिवितांत आशिल्लें सर आमकां तूं फावो कर. तूं जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. म्हज्या बाबणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार द्या बापाक मानतात असलें सामन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेख्या पवित्र सभेच्या देवाक सैरस्फोत मानून घेवं. सर्वस्पुराय बटने वरवीं आमची काळसां नितळ निर्मळ जाव, आमचे जिणेची साल नवी जाव आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गटाय मेळ्ळो. ह्या परिसर्गींचें इनाम आमी सोडूंक पावो. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मोरयेतान सोलून घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बरां सांगती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता.
Povit, povit, dălbaraso सर्वेश portu, सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवात, कोण सगळी तुका जयचे. सर्वेस्वराचे नावी येतात आकाशे, कोण सगळी तुका जयचे. कोण सगळी तुका जयचे. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुंगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या आवडासा करात. Bavarta sogutu purgatuya. जिसू मेलो, जिसू जीवन झाला, जिसू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणासन पुनर्जीवन पुनसून भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोनुची खाल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला, हांवें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारां घासून तेला आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा आनी पिटर पॉल आमचे गवळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा छानपणाचो परवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तान तुज्या परचाळीत मुखामळ पळोवंक पावो कर. आम्हा समेस्तांची हिदाय कर म्हूण आमी मागता. हांव कार्मेरी देवाची मागीर सांगती मगेन दवदूत आनी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर, आसीच्या सम फ्रांसीस, सम बाद्रबेव, सम आंतोनिया, सम क्लारा बराबर सत्याच्या सुखान आमकां वांटोती. तांचे सांगाता तुजे महिमा आमकां पावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुडवंदराच्या जन्मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दिर्घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची दुबाखां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायट आमकां निवळ. सर्वस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस खाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदराचे क्रिस्ताचे येणे बरोवशेनत रेखतल्यांक आमकां जुदार खाकुळतीन स्वरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल जे कुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तुमची येत आनी राजवट चलयताय सनाच्या सनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माय मोगसन एकवट असो गुर्तू सावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये तो संसाराचे आपता आमची काकूत देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप आमची काकूत देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप आमका शांती दी पळया हे जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती त्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान दिसर आमी सुभागी सम्या तूं म्हजे भितर उंचेंत भाग म्हाका पावना पूण ह्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Jésus, tuye moche thai, palsa rakha phak, जीवितांतलो काळोख निवराय, दैवी सक्तेन वाखय. Jésus, tuye moche thai. Palsa rakas pakai जीवितांतलो काळोख निवराय दैवी सक्तेन वाखय जीवन ते सकीचें आत्मे घटाय दिवचें por temba moche kal santu ka seunche tuevante sa iche atme gatai diuche por temba moche Jésus, ton est moche thai, kalza rakas pakai, जीवितांतलो काळोख निवराय दैवी सक्तेन वाखय पातकी हांव सरपडटा भोवण्या वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सेव तुका लालयता तर ये जेसू भोगोस जेसू हर एक घडी सांगा ती जेसू जेसू तुये मोचे थंय कळसा रकास पाखय जीवितांतलो काळोख निवराय दैवी
늑대는 와그 प्रार्थया सरस्वर आमच्या मगाळ बापा सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे बुकेल आत्म्यातवें दादोशी केलाय आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोषण आमी सदां कलाशंक निर्मी या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा उपकार दैविक आकुलतीक आमी वंदन करया दैविक आकुलतीक नमन करया दैविक आकुलतीक आमी अर्गां दिवया दैविक आकुलतीक स्तुती करया जेसू तूं सोडटा आकुलतीचे रूपले देवान बळांते जेसू तूं सोडटा आकुलतीचे रूपले तुझे काम पडटा तुझे काम पडटा मोक्षाने बेथलेम सलमाल्या गरीब देवा माथ्यान एकशे सल्ल्या राया कुसनार मेल्या अमर राजा उद्यान गोपीत जिवंत दैविक आकुलतीक आमी वंदन करया दैविक आकुलतीक नमन करया दैविक आकुलतीक आमी अर्गां दिवया दैविक आकुलतीक स्तुती करया मोगाळ पुता सोवे अंकुर मोरी आशीर्वाद दिव आमकां आमच्या रसुनांनी बाबाची आनी पुताची पवित्र आत्म्याची नांवान